वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? हाय ऋतिक. हा पळय ऋतिक हाय गाय टोमॅटो युट्यूब चॅनल. जाग्यार नाही लोक सगळे हाय म्हणपा आता डिमांड टाका. हाय व्हडलो. सो टाइम जालो आसा 4:30. सो आता आमी भायर सरला वचपाक पणजी. पणजी वयता आमी. जे थोडे शॉपिंग उरला बेबीचे हाडपाक ते आयज फायनल न्हू ना कितें हाडून बेबीचे आमी हाडूंक जाय सामान. होय थोडे आमी लिस्ट भरून घेतला कित्याक तुका खबर आहा खुबशी युटी फॅमिली आमकां दिल्लेले आहा जे कितें ना पळय हांवें सगळें लिस्ट करून घेतला आनी एज पर दॅट सगळें म्हाका आयज हाडूंक जाय. सो शिव बरो इतले बेगीन कित्याक वचूंक जाय हाडपाक. हांवें म्हटलें दीस रोखडे वयता म्हटलें एकदां तूं बिजी जालो जाल्यार मागीर उरले मागीर हांगासरूच. सो म्हटलें वचून कितें जाय तें सगळें हाडून दवरया. सो हांगा सगळीं जाणां येयला मम्मी येयला यो म्हटलें कितें करता बसून गाडे वाज. सो लिस्ट करून घेतला हांवें. ऋतिकच्या टायमार न्ही आमी खूब एक्सायटेड आसलेले जाय ते घेतले आमी तितूंतले अर्धे यूजूच जावंक ना. हो आसा न्ही हे घे ते घे ते घे ते बाटली घे हे घे ते घे आहा तशें दवरला आमी विथ टॅग तशें आसा म्हणजे पयलीं आतां खंय आतां खबर ना म्हणजे आमी यूज करूं ना. सो हेका कितें म्हटलें जे कितें गरजेचे आसता वस्तू पळय तेच घेवया आमी अननेसेसरी कांय घेवप ना कित्याक यूज जायना हय का न्ही ते बेश्टें कितें घेवंक जाय. सो बारीक बारीक ते कपडो बीन उरला घेवपाचे बीन ते पळयता आमी वयतले हांगासर खंय ते वॉक ओवर न्ही वॉक ओवर त्या टायमार आमी थंयच गेल्लेली वॉक ओवरानूच. सो पणजी सो कितें ते सगळें म्हणजे एक कडेन सगळें मेळटा. सो ताका लागून म्हटलें आयज या आनी जे कितें आहा तें सगळें आयजच्या आयजूच करया आनी फाल्यां परवा नाका. सो मागीर टायम मेळचो ना ताका लागून. सो भायर सरला आमी आतां ओके. सो रायट तुमकां न्ही हांव पणजे मेळटा ओके. मागीर आमी पणजे मार्केटान वयतली तोर मेळटा आनी घेवंक जाय म्हाका मेळटलें ताका लागून. ओके चला पणजे मेळटा तुमकां चला. सो पावले आमी पणजी. पार्किंग मेळपाक खूब मुश्कील आतां मेवळें. चल चल हात धा तेजे. चल वॉक ओवरान केन्ना येयल्ले 9 वर्सां पयलीं मागीर येवंकूच ना वॉक ओवरान. मम्मी कितें बडबडटा कितें आनी खंय हांगात ते चल चल चल. खूब बरी दिसता शॉपिंग करपाक न्ही. शेवता बरी दिसना शेवता पयशे वयता न्ही म्हाजे म्हाका लायक अशें घेवपाक बी खूब लायक. ओके सो स्टार्ट करया. हे पळोवन हांसता म्हाका हें वळखलें दिसता. गेल्ली न्हू सरिता आवय तेच म्हणटा कपल घे तेच मग ते भुरग्यां नाडले की कॉटन ना कॉटनूच तें कॉटन हें. हांवें ताका सांगलेलें खंयच्याच भयणीक हिंगासर यो म्हणून सरिता बाय टायमार हांवें हांगाच केल्लें जाणा खबर आसा हांगाच केल्लें. आतां तेच म्हटलें हांवें 9 वर्सान आतां आमी हांगा परत येयला यो मत हांगासर. सर येता न्हू रे ना आमी आतां लास्ट टायम कितें सामान घेवन करेक्ट सर म्हणप ना आमी की व्हडली मनशांनी सारकें आमी नील कटर हांगासर नेल कटर बरें खूब अशें हे बरें आहा न्ही नेल कटर. आनी कितें खंयचे खंयचे घेया ब्लू का पिंक पर्पल घे. हो पळय पर्पल घे खंय शिव आनी घेता का स्टॉलर ऑलरेडी हाडला आनी घेता खंय. वाव फ्रॉक पळय कितले बरें आहा गर्ल्सां न्हू हाडपय सगळे एक एक हाडपय मागीर गर्ल जाल्यार विशेष दिसता. बॅग हाडला घेतला मरे पप्पान ते आमगे आसलें न्ही ताका म्युजीक बी नासता ना आसा न्ही कांय ना. आनी हें काराक हें नाका आमी काराक आमी घेवन बसता. सो जालें आनी वयर पळय न्ही. सो आमी एमेझॉनासून ऑर्डर केल्लें न्ही पळय हांगा आसा बट ताका आनी सकयल न्ही म्युजीक बीन आसा सगळें. आतां आमी वयर वयता फर्स्ट फ्लोर आहा न्ही फर्स्ट फ्लोर. आतां आमी यूजी वयता न्ही अप्पर ग्राउंड. चल चल एमेझॉनान पळयल्लें हांवें कपडे बीन दवरपाक भुरग्यांक. ओ ते बरें न्ही ट्रान्सफॉर्मर. सो हे पळयात हे मागीर घेवंक जाय म्हाका म्हणजे जेन्ना 6 मंथ जाता पळय तेन्ना ताका बरोवपाक बीन हांव पाळणे बघितले बरें हांवें
ओ शिव म्हणटालो असले आयडिया म्हणटालो लाकडाचे बरे सर ऍक्च्युली पण ते लाकडाचे न्ही ते पाळणे हालना पण ते पाळणे हालना न्ही त्याच्या खातीर ताका लागून हांवें म्हटलें शिव म्हणपाक आपण हांगसून हाडटा म्हणपाक फर्स्ट क्रायसून लाकडाचे सो हालना कांय न्ही घेवन फायदो ना सो असं म्हाका हो आवडलो 18,000 हे सगळे फीड करपाक हें अशें बसना पळय हें मागीर एकदा बसपाक लागलो न्ही तेन्ना हांगा सगळे टॉयज सेक्शन आहे हांगासर कांय ना घेवपा सारकें टॉय सेक्शन आहे तो पळय थिंगा तो पळयतलोच बुक्स बॅग बीन या बेंचो घेवपा सारकें कांय ना सो आतां आनी वयर वयता न्ही सो वयर पळया कितें आहा तें यो सो हांगा सगळे सायकली बीन आसा तुका जाय आसलेले हे मागीर हे सगळें मागीर हाडपाचें असले सगळे गेम आसा हांगासर न्ही हे का तर असलेच जर हे एक आसा क्वालिटी अशें मेळटले आनी टॅरीचे जाय तुमकां टॅरी आसा लंगोट ही मस्लीन क्वालिटी लंगोटी आनी तुका होजरी मटेरियल जाय जाल्यार ती बी आसा आनी कॉटनाची बी कलर पायपींग लंगोट जाले मिटन्स बी ते सगळे आसा मिटन सगळे हा मिटन हा सायडीन जिप ते हय हा अशें हे मातशें वॉर्म कशें उरपा गरम हाडटा ना हॉस्पिटलासून तेन्ना मागीर तूं घरा अशें काडून दिवंक मेळटा हय म्हणजे हे वूड घालना न्हू जाल्यार इतले दवरून सुद्दां ते दाखय पळोवया सो तेणें आमकां बरें एक दिला एक चॅकलिस्ट म्हणजे कितें कितें गरज आहा सगळें आहा हितून सो हितून पळोवपाचें आनी घेवपाचें हांवें बरोवन हाडला तरी पूण चॅक करता एकदां कॅप मिटन्स बुटीज मदर्स टायम आसा सो ऑलमोस्ट न्ही सगळे घेवन जाल्लेले आसा सो फक्त ते पावडर मागीर क्रीम बीन कितें आसा पळय ते शिवता म्हटलें मागीर घेवया की इतली बीन घेवन फायदो ना अशें ना हय डिटर्जंट लिक्वीड बी सगळें ते सगळें मागीर घेतले सो जे मेन मेन कपडे बीन आहा पळय सगळे घेवन जाल्ले आसा मागीर तुमकां घरांत दाखयता की घेतले ते ओके सो हांगासर पळयात ती हांगा पळय बरी दिसता न्ही पळय शिवनाथ कितले बरी दिसता खूब आवडटा म्हाका टॉयज बी युट्यूब फॅमिली म्हळें कोण आमच्या हांगा मेवळ्या युट्यूब फॅमिली वळखले खंय आमचे विडियो पळयता नांव कितें रिता रिता पळयता हांव तुमचे थँक्यू जालें शॉपिंग ये हॅपी डे आई साहेब भुरग्यांचे या कोणाक घेता हे असले बिसले चलना आमच्या घरा हय एक दीस उरना हांगासर एक दीस उरना हें सगळें हें पळय टेप रिकॉर्डर आतां हें घालून खंय वयता आं दी ताका बील करता ते बेगिना दी दवर न्ही सो आमी थंय रावता हांगा रावता सो आतां वयता आमी हांगासर मार्केटान वयता सो म्हटलें गाडयेन थंयच आसा न्ही वॉकिंग या म्हटलें कित्याक पार्किंग थंय मेळचें ना सामान दवर म्हटलें गाडयेन सो आतां मार्केटान वयता बारीक बारीक भाजयो तोर बीन घेवंक जाय ते घेता यो तुका याद आहा कितें म्हणजे रितुका डॅमार आमी हांगा केल्ले न्ही म्हणजे रितुका डॅमार आमी हांगा केल्ले न्ही केदारा कडेन सो आमी जेन्ना चॅकअपा येतालीं पळय हांगा येवन न्ही शेवपुरी पानीपुरी खाताले याद येयली आमकां न्ही ना फोनार सोबात ना काम
सो केदार हांगा लागीं आनी केदार हॉस्पिटल हांगा येयली की मागीर खावपाचें शेवपुरी पानीपुरी. सो हांगासर न्ही हांवें नायट्यो बीन घेतला आनी तेवटेन बरें नायट्यो आसा. बिल्लू हा. माजर आहा हय. तेंडली हांव हांगा तोर सोदूंक गेलें म्हाका तोर खंय दिसना. बरें तोर ना मगे तेंडली बरें तळणी आसा न्ही गे तेंडली भाजी बरें आसा तेंडलीची न्ही गे बरें आसा तळणी आसा. एक घे बरें फ्रेश आहा. टोमॅटो हांगा फ्रेश आहा. आतांच काडून हाडला भशेन न्हू सगळें हें आहा. हय आनी आवाकाडो खाल्ले हांवें चेपे लागता. खूब चेपे लागता आवाकाडो आवडना म्हाका. फ्रुट्स नाका नाका. फायनली म्हाका तोर मेवळें. हो पळय कितलो बरो न्हिदला. खंय रे बरो न्हिदला मरे. बरें न्हीद हांगा बरें फॅन लायला न्ही. कशें आसा तूं तुजें सदां पळयता आमी युट्यूबाचेर. ललिता आनी रिटा आमकां लास्ट मेळ्ळें मॉलान मॉल दिगोवान मागीर ते आमकां मेळूंकच ना. मॉल दिगो शॉपिंग त्याने दिसता पळयना तुका म्हाका सांगता. Every time we see sheep, we don't see Trupti. सगळीं जाणां शॉकूच पळयता. See, I wanted to see her Center of stomach. attraction. God bless her stomach. Because I'm not there. I'm going now on 20th. तू वचून आयले न्ही बरं. होय, आता पोचून म्हणतात. तुझे खंय तो गय तो शेणलो. तो Congratulations, you're doing very well in studies. थँक्यू म्हणून सांग. थँक्यू आता फक्त तू Yeah. Then I'm coming in the month of May. येवपूच जाय तुमकां आपोवंक जाय. सेरेमनी आसतले तेन्ना तुमकां आपोवया. Yeah, we are coming. Gorgori road is become so. She looks nice with these candies. येस थँक्यू. न्ही केन्ना. मागीर can go after dinner. You can go. नाजाल्यार आई पोवपाक जाय. होय आई मेवली. Came shopping. स्मॉल शॉपिंग्स. सो आमी येयला आतां तातो पेट पुजा करपाक. आनी तुमकां सांगपाक विसरलें हांव आतां मार्केटान हें येयला बिबे म्हणजे काजूचे बियो. कशें खबर आहा बिबे न्ही 400 रुपया 100. हांवें आसूं म्हटलें अशें 200 जावं न्ही मागीर घेवया अशें ना. बरें मसाला करूंक जाय बिबेचे मसाला बी. आतांच घेवंक जाल्ले तूं. 400 म्हाका म्हारग पडलें. 200 रुपया 100 जाल्यार ओके घेवपाचें हांव आसूं म्हटलें. अशू घे खंय मागीर पळोवया. सो आतां आमी येयल्या तातो पळोवया कितें पेट चणा मसाला बी कितें खावया. ओके मागीर दाखयता तुमकां कितें ऑर्डर करते. चला ऑर्डर करा. रित्युकाक न्ही हांगासर न्ही हें आवडटा चणा मसाला पण आयज शिरा घेतला. बरें आहा शिरा आं खा. सो हांवें आनी मम्मीन घेतला मशरूम आनी शिवाचें एकूच फेवरेट चणा मसाला. ऑल टायम सांगता पळय कितल्या लेट्यान ऑल टायम खंय. आं आमचें अशें जायना रे टेस्ट. तुजे बड्डे करूं खा आतां शिरा. सो हांगासर घेतला काडी पाव दी. सो हांगासर घेतला भजी कांदा मिरची भजी. तो जस्ट पावली आमी आतां घरा बट ब्लॉग एंड करया. दाखयता कितें हाडलें जे मेन कितें हाडला पळय बेबीक तें तुमकां नेक्स्ट ब्लॉग दाखयता. ओके ते म्हाका तुमकां सारकें डिटेल दाखोवंक जाय आनी आतां व्हिडिओ व्हडले जातले ताका लागून. सो हांगासर घेतला पळयात तेंडली घेतला अशें फ्रेश आहा तेंडली. हे पळयात तेंडली आनी हें कितें चिली तोर 100 रुपया 8. लास्ट टायम हांवें हाडलेले ते 100 रुपया 4. हे 100 रुपया 8 100 रुपयाचे हाडला आनी ना कितें केलां न्ही फक्त थोडेशें मिठां घालून दवरतले तोर. आनी देवाक फुलां हाडला आनी बनाना आनी कितें गे टोमॅटो वांगी घेतला. सो वांगी शिवताक आवडटा न्ही ताका लागून. आनी लिंबू आतां सवाय आसा हे 50 रुपयाचे मोठे मोठे हे पळय 2 घेतले. सो तो पावलो आतां लिंबू म्हारग जातले खंय. हो आतां गरमी स्टार्ट न्ही लिंबू म्हारग जातले. तुमी कितें करपाचें आतां लिंबू सवाय आनी लिंबू हाडा रोस पिळून तुमी दवरूं शकता. नाजाल्यार आयस क्यूब आसता पळय गे आयस क्यूब हांवें एक व्हिडिओ पळयल्ले
आयस क्यूब असता पळय तसो लिंबू पिळून आयस डी फ्रिजीन दवरपाचे एक एक क्यूब काडून की शरबत बी करून पिवपाचे तर ते 2 हाडला बरे मोठे मोठे हा ताका लागून मागीर ते म्हारग जातले सो जाय इतले आनी कांय ना कांदे हाडला इतलेच सो आमी गेल्ली च्या पिवपाक न्ही थंयसर गाडी पार्क केल्लेली ताणें झाडा पोंदार झाडा म्हाका कावळ्यांक कबुतरां हागोन न्ही फूल हें करून दवरलेले म्हणजे गाडी ताणें वॉश केलेले खंय दनपार वॉश केलेले दनपारां तर थंय दवरलेले न्ही ते सगळे हागोन दवरले ताका आवडना ते बी 1-2 न्ही कुकडे हागले मागीर तो आतां वचून वॉश करून आतां न्हांवून येयला शिवनाथ एक गाडी वॉश करपा म्हटल्यार खूब त्रास घामान बुडटा दोगांय न्हांवून येयली चल ब्लॉग एंड करया ओके ते कितें हाडला बेबीचें तुमकां फाल्यां दाखयता ओके सो चला दाखयता राव तुवें कितें घेतलं दाखयता खंय अरे तुका हेंच काम लास्ट टायम घेतलेलें हें सेम कोणा खबर कर बेगिना लास्ट टायम घेतलेलें मोडून घातलें आं आतां हें कितली सोदता पळयता आं चला हो ब्लॉग हांगाच एंड करता व्हिडिओ आवडलो लाईक करा शेअर करा चॅनलला सबस्क्राईब करा तर मेळा नेक्स्ट व्हिडिओ टिल देन बाय टेक केअर I love you, friends. Please comment, subscribe, my channel. बाय चला बाय आई बाय सो काल न्ही एक बर्थडे आसलेले काल हांवें व्लॉग घालूंक ना ताका विश करया तो नांव आसा नॅन्सी डिसोजा बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस जेव्हा तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन बी रिलेटेड हॅपी बर्थडे नॅन्सी डिसोजा आनी आयज आसा बर्थडे वेलिनी शंबाय विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस जेव्हा तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांव देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे वेलिनी आनीक आसा हॅपी 6th month बर्थडे आसा रुद्र एंड शुभम हॅपी बर्थडे जे आमच्या दोगांची हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता तो वन्स अगेन हॅपी 6th month बर्थडे ओके रुद्र एंड शुभम Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come to happy birthday. चला बाय Bye.